नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. G20 देशांच्या संसद अध्यक्षांची 9वी P20 शिखर बसका 13 आणि 14 ऑक्टोबरात नवी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि पत्रकार परिषदेत दिली माहिती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन द्विमासिक पतधोरण आयज केले जाहीर. मुखेल व्याजदरात बदल ना. रेपो दर 6.5% स्थिर. सातीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीची तयारी जाल्या पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 26 ऑक्टोबराक जातले उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. वाडट्या रस्तो अपघातांचे प्रमाण मतीत घेऊन वाहन चालकांनी दिवचो पाळो. येरादारी कायद्याक 12व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्ताह उक्तावण कार्यावळीत येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी केला आवाहन. आणि खेळात आशियाई खेळा सर्तीत भारतान आतामेरेन 94 पदकां मेळोवन रचलो इतिहास. आता खबरो विस्तारान. G20 देशांच्या संसद अध्यक्षांची 9वी P20 शिखर परिषद 13 आणि 14 ऑक्टोबराक नवी दिल्लीत जातली अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी ह्या परिशदेविशीं आयज खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. एक धर्तरी एक कुटुंब एक फुडारा खातीर संसद असो ह्या परिशदेचो विशय आसा. संवसारीक आव्हानांचेर उपाय सोदून ती सुटावी करप हो ह्या परिशदेचो हेत आसा अशें लोकसभा अध्यक्षांनी सांगले. ह्या P20 परिशदेत वट्ट 4 सत्रां आसतलीं. पर्यावरणा खातीर जिणे पद्दत आणि संवसारभरातल्या संसदांनी उत्तम पद्दतीचेर ह्या परिशदेत चर्चा जातली. ह्या परिशदेत भलायकी, शिक्षण, शेतकी आणि उर्जा तशेंच हवामान बदल ह्या विशयांचेर खोलायेन चर्चा जातली अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सांगले. संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करे, सार्थक संवाद करे, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले. मुखेल व्याजदरात बदल जावंक ना. रेपो दर 6.5% तसोच दवरला अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली. चालू अर्थीक वर्सा देशाचो एकूण राष्ट्रीय उत्पादन दर 6.5% उरतलो असो अदमास तांणी उक्तायलो. ऑक्टोबर ते डिसेंबर ह्या तिमाहीत म्हारगाय दर 5.6% जाल्यार जानेवारी ते मार्च ह्या तिमाहीत 5.2% उरतलो असो अदमास तांणी उक्तायलो. देशातल्या मागणीक लागून अर्थव्यवस्थेत उदरगत चालूच आसा आणि भारत संवसारातले नवे विकास इंजिन जावपाक लागला अशें तांणी मुखार सांगले. Assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. Headwinds from geopolitical tensions and geoeconomic fragmentation, volatility in global financial markets, global economic slowdown, and uneven monsoon, however, pose risks to the outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current financial year, that is 2023-24, is projected at 6.5%, with Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. The risks are evenly balanced.
Real GDP growth for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. नक्षलवाद विरोधी कारवायांक संदर्भात नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत एका महत्वपूर्ण बसकेचें आयोजन केलां. ह्या बसकेक महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल आणि केरळ ह्या नक्षल प्रभावित राज्यांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात. केंद्रीय घर सचिव तसेच सशस्त्र दळाचे वडील अधिकारी वांटेकार जाल्यात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी ह्या बसकेत वांटो घेतलो. दहशतवादाक मुळापासून उपटून काडपा खातीर केंद्र सरकार वचनबद्ध आसा अशें ह्या बसकेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी ह्या बसकेची म्हायती दिली. त्या पूर्णपणे संपला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवाद संपुष्टात आणलेला आहे आणि जे उर्वरित जे काही मुद्दे आहेत त्या या बैठकीमध्ये मांडून बाजूचे राज्य आणि केंद्र सरकारची जी काही मदत आवश्यक आहे त्या बाबतीमध्ये चर्चा होईल. माध्यम मळावेले प्रतिश्ठेचे अशे AIBD म्हळ्यार एशिया पॅसिफिक प्रसारण विकास संस्थेचे अध्यक्षपद सेगीत तिसरे फावट भारताक मेळ्ळां. भारता खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा अशें माहिती आनी प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी म्हळां. प्रसारण मळार संवसारभरातल्या देशांचो भारताचेर कितलो विश्वास आसा हे हातूंतल्यान दिसून येता अशें अपूर्व चंद्रा हांणी मुखार म्हळें. AIBD जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए एशिया पैसिफिक की एक बड़ा संगठन है जिसमें 92 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस और 26 कंट्री मेंबर समाविष्ट है, उसमें भारत को तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंटशिप मिली है. ये भारत के लिए एक बड़ा गर्व का अवसर है. ये दर्शाता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में एशिया पैसिफिक में भारत का, प्रसार भारती का कितना नाम है, लोगों को कितना विश्वास है. वेंचणुके आदी ऑनलायन व्यवहाराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर रिझर्व्ह बँक आनी राज्य पावंड्यावेल्या बँक समित्यांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या आधारान संवेदनशील केल्यात अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें. तांणी राज्याच्या अधिकाऱ्यांक बेकायदेशीर रोख व्यवहारांचेर आळाबंद हाडपा खातीर खास करून राज्य शिमेवेल्या चेक पोस्टांचेर खर कारवाय करपाची सुचोवणी दिली. हैदराबादात वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतल्या उपरांत राजीव कुमार खबराकारांकडेन उलयताले. तेलंगणात पयलेच फावट 80 वर्सां पिरायेवयल्या 4,43,000 परस चड वरिष्ठ नागरिकांक घराकडल्यान मतदान करपाची मंजुरी दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. 5 राज्यांनी जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्त हांचे येजमानके खाला एक पंगड सध्या तेलंगणा भोंवडेर आसा. केंद्र सरकारान बेकायदेशीर कारवायो प्रतिबंधक कायद्या खाला जम्मू काश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टीक बेकायदेशीर घोषीत केल्या. 1998 सावन देशविरोधी कारवायात ही संघटना आस्पावीत जाल्ल्याचो आरोप ह्या संघटनेचेर आसा. ह्या संघटनेचे वांगडी सदांच भारतात आतंकवाद आनी फुटीरतावादाक उर्बा दिता अशें लक्षात आयल्या उपरांत केंद्र सरकारान ह्या संघटनेचेर बंदी हाडल्या. देशाची सुरक्षा आनी एकचार हाका धोको उप्राशिल्ल्यान ही बंदी घालची पडली अशें केंद्र सरकारान नमूद केलां. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता।
ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीची तयारी पुराय जाल्या आनी ह्या सर्तीचें उक्तावण 26 ऑक्टोबराक फातोर्डा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरे मंत्रालयात आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। अंदूच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पयलेच फावट सगळ्यांत चड खेळा प्रकार आस्पावीत केल्यात आणि तातूंत 10,000 परस चड खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। ह्या पत्रकार परिशदेक खेळा मंत्री गोविंद गावडे, सचिव स्वेतिका सचन आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। गोंयांत जावपी 37th नॅशनल गेम्स ह्यो युनीक गेम्स आसा, म्हणजे सगळ्याक आतां पर्यंत जितक्यो गेम्स जाल्या ताच्या पासून वेगळ्यो गेम्स आसात। आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यांच्या पेक्षा बऱ्यो गेम्स दितले इन नंबर्स, क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी सगळ्या बाबतींत गोंय हे एक नंबरच्यो नॅशनल गेम्स इव्हेंट करपाची आमची तयारी आसा आनी त्या अनुसार आमी तयारी सुरवातूय केल्या। म्हणून हांव म्हणटा की परत एकदां 37th नॅशनल गेम्स गोंय होस्ट करता, ताका तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता, समिस्त गोंयकारांचें स्वागत करता आनी पार्टिसिपेट जावपी सगळ्या एथलेट्स, तांच्यो टिम्स, पुराय देशभर जितके लोक नॅशनल गेम्सच्या निमित्तान हांगासर येतले त्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता। मुळात इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम हो 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो। गेम्स ऑफिशियली गेम्स ज्यो आसा ह्यो 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतल्यो। थोडे इव्हेंट 1-2 इव्हेंट फक्त 26 ऑक्टोबर हाज्या पयलीं जातले, 1-2-3 इव्हेंट। बाकीचे सगळे इव्हेंट हे 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले, कारण काही टेक्निकल आनी ग्राउंड्स हाज्या खातीर थोडे इव्हेंट्स आमकां पयलीं करचे पडटा। बट वन्स द प्रायम मिनिस्टराचें इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फूल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले। आमी 28 वेन्यूचेर ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय न्ही 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक वेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा त्या 28 वेन्यूचेर आमी करता। 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट इज 750 इव्हेंट, म्हणजे फाटले फावटी 36 डिसिप्लिन्स जाल्ल्यो, हे फावटी 43 डिसिप्लिन्स। गोंयच्या खेळगड्यां खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्त ही एक संद जावन आसा। 7 खेळ सोडून गोंय राज्य सगळ्या खेळा सर्तींनी वांटेकार जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना दिली। नॅशनल गेम्स होस्ट करपाचो उद्देश फक्त एक इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून आमी पळयना, ताजो लिगसीचो प्लॅन जो आसा ताजो कंटिन्युटी तशीच उरची आनी आमचे गोंयचे नवोदीत जे खेळाडू जे आसा, आजचे खेळाडू बघून तांणी मुखार वचचें हो एक उद्देश आसा। सकारात्मक उर्जेंतल्यान राष्ट्रीय खेळ साकार करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आधार, आशिर्वाद, तुमच्या सगळ्यांचो मोग आनी प्रेमाची गरज आसा। कारण राज्य वेळाचेर आमी दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी विचार करतात त्या वेळाचेर राज्याचें हित सांबाळून आमी मुखार वचपाचो आमी प्रयत्न आसा। म्हज्या गोंयकारांच्या खेळाडूं खातीर एक उत्कृश्ट एक संदी आसा की वास्तवीक ज्यो फाटल्यो ज्यो नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आसात त्या नॅशनल गेम्सांत अवघे 7 ते 8 डिसिप्लिनाक आमकां पार्टिसिपेट करपा खातीर आमकां संदी मेळटाली। बट दीस इज द गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी हॅज गॉट टू द गोवन प्लेयर्स वेर वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी डिसिप्लिन एक्सेप्ट 7 वेर वी डू नॉट हॅव एनी एसोसिएशन्स ऑर द प्लेयर। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचो हो मार्गक्रमण जावन आसात। आमचे फक्त नॅशनल गेम्स होस्ट करून वगीर रावले अशांतले कांय गोश्टी। शिवछत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या राज्यारोहणाक अंदू 350 वर्सां पुराय जातात। ते निमतान गोंयभर सुरू आशिल्ली शिवशौर्य यात्रा काल सांजे दिवचले पावली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचले शिवाजी सर्कल हांगा यात्रेत वांटो घेवन शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याक फुलहार घालून वंदन केलें। हे यात्रेत स्वराज्या विशीं लोकांक अदीक प्रेरणा मेळटली असो हावेस मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार उक्तायलो। आठवावे रूप आठवावा प्रताप छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर त्यांचं रूप आपल्या डोळ्यासमोर येतं, त्यांचं स्वरूप आपल्या समोर येतंय, त्यांचा प्रताप आपल्या समोर येतंय।
या हिंदू धर्मासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे जे काही केलेलं आहे ते सर्वस्व त्याचं एखादं रूप जरी आपण आपल्या समोर आणलं तरी ते सगळं आपल्या समोर येतंय. माझ्या अगोदर बोलणाऱ्या सगळ्या वक्त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गोमंतकातील इतिहास आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्ण या देशातला इतिहास तुमच्या समोर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी एकदम थोडक्यात आपल्यासमोर विषय मांडणार आहे. देव, धर्म आणि देश. आपण म्हणतोय की जर देव वाचला तर धर्म वाचेल आणि धर्म वाचला तरच देश वाचेल. आपण म्हणतोय की ज्यावेळी म्हणजे गोवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, गोवा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचं अतूट नातं आहे. सगळ्यात अगोदर जर या ठिकाणी जर देवाला वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. म्हणूनच तर आपण या ठिकाणी हिंदू संस्कृती, या ठिकाणची धर्म आपण जर जिवंत कोणामुळे ठेवू शकलो असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. येरादारी संचालनालयाच्या वतीन 12व्या राज्य पावण्यावेल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे आयोजन केले. वेर्णाच्या फादर आग्नेल टेक्निकल शिक्षण संकुलात या निमतान खासा कार्यावळ आयोजित केली. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांचे हस्तुकी सप्तकभर चलपी कार्यावळीचे उक्तावण झाले. हे वेळार नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा, येरादारी खात्याचे संचालक राजन सातर्डेकार, आग्नेल शिक्षण संस्थेचे संचालक रेव्हरंड फादर आग्नेल गोम्स, येरादारी खात्याचे अधिकारी, वेर्णाचे सरपंच नाझिया डिकोस्ता, जिल्हा पंचायत वांगडी आसोसियाना रॉड्रिगीस, गोवा कॅन्चे रोलंड मार्टिन्स आणि हेर मानेस्ता हाजीर आशिल्ले. या कार्यावळीत येरादारी सुरक्षा या विशयावेल्या एक लघुचित्रफीत सर्तीत वांटो घेतिल्ल्या जैतिवंतांक मानेस्तांच्या हस्तुकी इनामां भेटयली. गोंयांत सध्या अपघातांचें प्रमाण वाडलां. वाहन चालकांनी येरादारी कायद्याक पाळो दिवन वाहन चालोवपाक जाय असो उलो येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी आपल्या उलोवपांत मारलो. Not only we have negligent driving, reckless driving, but nowadays we are seeing with so many tourists coming as well. They think Goa is a free place, we can do anything. And even our local people as well, drunken driving. Once you are drunk, you don't know how well your faculties are. And it results in such a driving that literally you are like a bomb on the road, waiting to burst against innocent people who come on the road, driving diligently and carefully. This thing should be something of the past, and it is through Road Safety Council, through road safety meetings, the week that we commemorate, to remind the people that please follow the traffic rules, observe the speed limit, wear a seat belt, not only the driver, even those sitting behind. It will save your life. Wear a crash helmet. It will save your life. Pillion rider as well. It is always better to wear a crash helmet, though it does not always happen and it is not being so strictly enforced. How long are we going to carry on with the practice of being reckless and killing ourselves or killing other people? देशातली सगळ्यात व्हड आयर्नमॅन 70.3 इंडिया या सर्ती खातीर पदकां आनी जर्सी वितरीत करपाची कार्यावळ गोंयांत जाली. हे वेळार ह्या कार्यावळीची म्हायती दिवपा खातीर आयर्नमॅन एशियाचे वेवस्थापकीय संचालक दीपक राज आनी हेर मानेस्तांनी पत्रकार परिशद घेतली. तांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत ह्या उपक्रमा विशीं अदीक म्हायती दिली. It's the third edition, which means a race which we are starting to create, and every year the sport is growing. And because of this now, we now have a multi-year partnership with Goa Tourism and Goa Government. And there are 130 such races happening across the world. India took a while to get into it, but in the last 3 years now that we are here to stay. And in future years, we will see more and more people getting into it. We'll have close to 1,200 people in the 70.3 and close to 450 to 500 people in the Iron Kids. So across the weekend we will have almost 1,700 people. In terms of the Ironman 70.3, we will have close to 65% first-timers who are new to the sport. We're trying to get this event for the first time, and that is what the announcement is. दिवचल बाजारात काल राती 3 दुकानगाळ्यांक अचकीत उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा.
उजो लागपाची घडणूक नजरेक येतकच लागसल्ल्या लोकांनी पुलीस आणि उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली. दिवचल, म्हापसा, वाळपय, फोंडे आणि पणजी ह्या उजो पालोवपी दळाचे उदकाचे बंब घडणूक थळाचेर येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उजो लागपाची घडणूक तिसरे फावट जाल्या. थळावे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, उजो पालोवपी दळाचे उपसंचालक अजित कामत हांणी आयज सकाळी घडणूक थळाक भेट दिवन नियाळ घेतलो. नुकसान जाल्ल्या पिडितांक मजत दिवपाचो यत्न जातलो अशें आश्वासन आमदार शेटये हांणी ह्या वेळार दिलें. आनी फायरान मामलेदाराक रिपोर्ट करपाचें. मामलेदार PWD ऑफिसराक सांगतले, म्हणजे बिल्डींग सेक्शनाचे एक सांगतले. तांच्यांनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पळोवची पडटली आनी फिजिकल लॉसूय पळोवचे पडटले. हे सगळे जशें जाले काय हितून दोन गोष्टी, एक कॉजूय करतले. कॉजा खातीर तुमी एक लेटर इलेक्ट्रिसिटीक बरयतले, फायर इलेक्ट्रिसिटीक बरयतले, ते कॉज फायंड आउट करतले. आणि हो सगळो रिपोर्ट जालो काय मामलेदार हॅज टू रिपोर्ट टू डेप्युटी कलेक्टर एंड टू कलेक्टर. आता बेसिकली कशें आसा, हांगा म्हाका दिसता फायर इन्शुरन्स म्हाका दिसता दुकानाचो ना, स्टॉकाचो आसा म्हणटा. जाल्यार बरें आसा. जो कोणाचो इन्शुरन्स आसा फायर न्ही, ते खूब सेफ आसा. तितले गावतले. कोणा जर 1 कोटी केला, कितें 50 कितलो इन्शुरन्स केला तो गावतलो. आणि जर ना जाल्यार आमकां डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान हेल्प घेवचो पडटलो. पण ही कशें आसा, ही स्पेशल केस घेवची पडटली. एक कमर्शियल कमर्शियल हाका डिझास्टर मॅनेजमेंट लागना, बरोबर न्ही राजाराम? हय. सो कमर्शियल हाका लागना, रुटीन हाका डिझास्टर मॅनेजमेंट लागता. सो सीएमा कडेन आजच उलोवन सांगचें, तांकां स्पेशल प्रोविजन करून आमकां जाता. मेन कशें आसा, जालें तें जालें. तांकां बेगीन रिहॅबिलेट करून, तांचो स्ट्रक्चर बरो करून, तांच्यान जाता जितकी बेगीन दुकानां सुरू करीत जाल्यार तांचे बाबड्यांचे डेली चलतले न्ही. कितले दीस अशें करून बसतले ते तुका. लॉस तर हो सगळो जाल्लोच आसा तुका. जेन्ना आमी आमच्या मेन कंट्रोल रुमांतल्यान सिच्युएशन एसेस केलें तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अख्ख्या मार्केट कॉम्प्लेक्साक खंयच इजा जावची न्ही, खंय चड व्हडलो हो इन्सिडंट जावचो न्ही, उजो सगळे कडेन स्प्रेड जावचो न्ही. हाका लागून आमी म्हापसा फायर स्टेशन, पणजी फायर स्टेशन, पोंडा फायर स्टेशन आणि वाळपय फायर स्टेशन हांगच्यान इमिजिएटली रेनफोर्समेंट धाडलो. आणि इतले सगळे आमच्या 6 गाडयो हांगा अवघ्या एक 30-35 मिनटाच्या अंतरा भितर सगळ्यो गाडयो पाविल्ल्यो. आणि तांणी पावून हो उजो जो आसा तितलोच, म्हणजे ते एक जे रेडीमेड गार्मेंट्स, कपड्याचे, साडयांचे जे दुकान आसा तितले दुकाना पुरतो रेस्ट्रिक्ट केलो. ताजे सायडीक एक मसाल्याचें दुकान आशिल्लें तें बी. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना, केंद्रीय भलायकी मंत्रालय आणि राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी यांच्या जोडपालवान 8 ऑक्टोबर दिसा नॅशनल रेड रन 2023चे आयोजन केला अशी माहिती एड्स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक डॉ. गोकुळदास सावंत हांणी दिली. 3 गटात ही सर्त जातली. सर्तीचे उक्तावण 8 ऑक्टोबराक सकाळी 6:30 वरांचेर बांबोळीच्या एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती तांणी दिली. And incidence of HIV gradually decreasing from 2008 to till date. We used to have more than 1,000 cases. At the peak, we had 1,094 cases in 2008. Followed that, there is a gradual decrease because the intervention and the program activities of the NACO, in the aid of NACO, help of NACO, and their services extended all over Goa. The current situation, if I cite you, there is gradual decrease in new cases which is being detected. However, because of better ART services and treatment and better. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. The Only Show, live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever.
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है? तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। 20 उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। मुंबईतल्या गोरेगावात एका 7 मजली इमारतीक उजो लागिल्ल्यान 7 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 51 परस चड लोक जखमी जाल्यात। तातूंतल्या 5 जाणांची भलायकी गंभीर आसा। हो उजो काल राती 2:30 ते 3 ह्या वरांच्या मजगती लागलो। म्हायती मेळटकच उजो पालोवपी दळ घडणूक पावले। उज्याचेर नियंत्रण हाडला, जाल्यार जखमींक हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर दाखल केल्यात। सफोकेशन से जो वहाँ पे एक प्रचंड धुआं निर्माण हो गया आग लगने से, और इस घटना में यहाँ पे 28 लोगों को इस हॉस्पिटल में लाया गया है। बाकी सभी का जो इलाज है, क्योंकि हमारा BMC हॉस्पिटल है, साजे का एक सारा इलाज फ्री में होएगा। स्वताचो सन्मान, सामर्थ्य आणि समृद्धी हे खातीर चडांत चड विश्वकर्मींनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत वांटो घेवचो अशें आवाहन केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्देग मंत्री नारायण राणे हांणी केला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सिंधुदुर्ग नगरीत आयोजित केल्ल्या विश्वकर्मा येवजण परिसंवाद आणि जागृताय मेळाव्यात मंत्री राणे उलयताले। 18 प्रकारच्या पारंपारीक कारागीर आणि कलाकार हांच्या आर्थीक सबळीकरणा खातीर पुरवण साखळी वाडोवन ती बळिश्ट करप, बलुतेदारांनी तयार केल्ल्या उत्पादनांक बाजारपेठ मेळोवन दिवप आणि ह्या घटकातल्या लोकांचे सबळीकरण करप ही ह्या येवजणेची मोख आसा अशें मंत्री राणे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। त्याने किट पण देण्यात येणार, किट पण त्या व्यवसायाला आमच्या 12 बलुतेदार किंवा हे आता विश्वकर्मा यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी ही योजना आहे। ते जाहीर करताना त्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये सन्मान आहे, वाढेल, तुमचा सामर्थ्य वाढेल आणि समृद्धी येईल, या स्तुत हेतून ही योजना आहे। चीनात सुरू आशिल्ल्या आशियाई खेळा सर्तीत आयज तिरंदाजी प्रकारात बायलांच्या पंगडान कांशा पदकाची कमाई केल्या। अंकिता भाकत, सिमरनगीत आणि भजन कौर ह्या पंगडान व्हिएतनाम पंगडाचो पराभव करून पदकां मेळयल्यात। आता मेरेन ह्या सर्तीत भारतान 21 भांगरा, 34 रुपया आणि 39 कांशा पदकां सयत वट्ट 94 पदकां जोडल्यात। पदक तालिकेत भारत 4थ्या सुवातेर आसा। काल सावन सुरू जाल्ल्या मर्यादित षटकांच्या ICC संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तीत आयज हैदराबादात पाकिस्तान आणि नेदरलँड पंगडां मदीं खेळ सुरू आसा। पाकिस्तान पंगडान फलंदाजीक सुरवात करून 287 धांवड्यांची मोख नेदरलँडा मुखार दवरल्या। निमणी खबर हातात आयली तेन्ना नेदरलँडान 4 षटकांत 20 धांवड्यो काडल्यो। काल अहमदाबादातल्या नरेंद्र मोदी मैदानार जाल्ल्या पयल्या सामन्यात न्यूझीलंडान 9 गडे राखून इंग्लंड पंगडाचो पराभव केलो। इंग्लंडान न्यूझीलंडा मुखार 283 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। ती न्यूझीलंडान 36 षटकांत पार करीत 2 चेंडू आणि 1 गडो राखून इंग्लंड पंगडाचेर जैत जोडले। सिक्कीमात अचकीत आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवारात 20 परस चड लोक व्हांवून गेल्यात आणि 100 परस चड लोक बेपत्ता आसात अशी माहिती सिक्कीम प्रशासनान दिल्या। उत्तर सिक्कीमात लोनक तलावात ढगफुटी जाल्ल्यान तिस्ता न्हंयेक हुंवार आयिल्लो। ह्या हुंवाराचो सुमार 22,000 लोकांक फटको बसला। राष्ट्रीय संकश्ट निवारण पंगड आणि लष्कराचे जवान झुजा पावण्याचेर सोद आणि मदत कार्य करीत आसा। हुंवार पिडेस्त लोकांक आलाशिरो दिवपा खातीर सिक्कीम सरकारान आलाशिरो केंद्रां उबरल्यात। राज्यपाल आणि मुखेलमंत्री PS तामांग हांणी घडणूक थळाचेर सुरू आशिल्ल्या मजत कार्याचो नियाळ घेतलो। दुर्घटनाग्रस्त वाठारांतल्यो सगळ्यो शिक्षणीक संस्था 15 ऑक्टोबर मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय सरकारान घेतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत सिक्कीमांतल्या हुंवारग्रस्त वाठारांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कलीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। G20 देशांच्या संसद अध्यक्षांची 9वी P20 शिखर बसका 13 आणि 14 ऑक्टोबरात नवी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन द्विमासिक पतधोरण आयज केले जाहीर। मुखेल व्याज दरात बदल ना, रेपो दर 6.5% स्थिर।
37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीची तयारी जाल्या पुराय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 26 ऑक्टोबराक जातले उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. वाडट्या रस्तो अपघातांचे प्रमाण मतीत घेऊन वाहन चालकांनी दिवचो पाळो. येरादारी कायद्याक 12व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तक उक्तावण कार्यावळीत येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी केला आवाहन. आणि खेळात आशियाई खेळा सर्तीत भारतान आतामेरेन 94 पदकां मेळोवन रचलो इतिहास. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.